मागासलेलो तालुका म्हणटाले हांगा डेव्हलपमेंट जावन खरें आशिल्लें. पण जेन्ना मनोहर पर्रीकार जेन्ना मुख्यमंत्री जाले तेन्नाच्यान ह्या गोष्टीची प्रगती आमी सगळ्यांनी पयली. दोन्ही पूल पयली अर्दकुटे ते कंप्लीट केले. पेडण्याचे जे काही कनेक्टिव्हिटीचे जोड रस्ते आशिल्ले ते कंप्लीट केले. त्यानंतर हळू ह्या माध्यमातून जो विकास जायत गेलो. आणि म्हाका दिसता आणि थोड्या वर्सांनी तुम्ही पळया ह्या पेडणे मतदारसंघाचो कायापालट जातलो आणि गोंयच्या सगळ्या तालुक्यांत पेडणे तालुका सगळ्यांत नंबर 1 आसतलो हेचो म्हाका आश्वासन दिवंक शकता. हांव उलयता आसतना सांगता तुमकां बाबूक चिंता आसा पेडण्यांतल्या युवकांची युवतींची तांकां नोकरेची चिंता आसा आनी ताका खबर आसा गोंयांतलो विकास जर कोण करूं शकता आसत जाल्यार ते भाजप सरकार केंद्रांतलें आनी मोदी सरकार आनी गोंयांतलें भाजप सरकार हेच गोंयचो विकास करपाक शकता. फाटल्या 7 वर्साच्या कार्यकाळात तुम्ही पळयला आणि या 2 वर्साच्या कार्यकाळात बाबू स्वतः मंत्री असताना पेडण्यात जाल्ले विविध प्रकल्प आणि हे विविध प्रकल्प आताच भाऊन उलयता आसतना सांगले फुडल्या 5 वर्सांक गोंयांतलो नंबर 1 तालुका जर खंयचो आसतलो आसत जाल्यार तो पेडणे आसतलो. गोंयांतलो नंबर 1 तालुका. गोंयचो लोक बरो आसचो सुखी आसचो. गोंयांत एकूय गरीबांतल्यान गरीब उपाशी आसचो न्ही. त्याच्या खातीर ह्यो स्किमी केल्यो आनी ही स्किमी सगळी कडेन आज पावल्ली आसा. त्याच्या भितर सगळे समाजाचे लोक आसात. एकच समाजा खातीर ही पावूना असो कोण नेता हा हिंदुस्थाना भितरचो मनोहर पर्रीकारा भाशेन तुम्ही दाखयचे. आज मनोहर पर्रीकारान गोंयचो डेव्हलपमेंट गोंयचो विकास हो कसो करचो हे गोंया भितर ताणें दाखयलें.